आमी आसा पणजे पुलीस स्टेशनाचेर। तुम्ही जाणा की भारतीय जनताचे सिनियर लीडर, भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर लीडर तसेच आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान एक खूब बुरसो सोशल मिडिया पोस्ट केल्लो आनी ताजेर खूब बोवाळ जाल्लो आसा। द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हॅव बीन इन्सल्टेड। काल तुम्ही पळयलें की आझाद मैदानाचेर 100 भुरगे आयले टू एक्सप्रेस देयर एंगर एंड डिस्गस्ट। कित्याक पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारान भुरग्यांक पेटले, तांची रक्तां काडली रस्त्यार आनी ताजे वयर मागीर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान तांचो इन्सल्ट केले। म्हणजे एक म्हण आसा, ॲडिंग इन्सल्ट टू इंजरी। एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर इज डन। आमी हाजेर रिएक्शन दितना तांकां सांगिल्लें की तुमी एपॉलॉजी दियात, 24 तासां भितर एपॉलॉजी दियात, बिकॉज वॉट ही हॅज सेड इज कम्प्लिटली रॉंग। आनी जी कॉक्रोच शब्द सुद्दां चीफ जस्टिसान म्हणिल्लो, ताणें आपली चूक मानली आनी ताणें देशाच्या युथाक एपॉलॉजायज केल्ले। तशेंच ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरांनी करूंक जाय आशिल्लें, पूण फार फ्रॉम एपॉलॉजायजींग तो जस्टिफाय करता। आनी ताजे ते सिद्धार्थ कुंकळेकर सारके चमचे बी आसा पळय न्ही, दे आर ऑल्सो जस्टिफायींग इट। सो म्हाका दिसता खंय तरी हांकां बुद्ध शिकोवची पडटली। सो टुडे वी हॅव कम अँड put a complaint in the Panji police station against Advocate Narendra Sawaykar based on two issues. पहिलो इशू जशें सांगलें, जेन्ना ही इमेज ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान सोशल मिडियाचेर घाली, ताणें कितें दाखयलां हातून? ही हॅज कॉल्ड द यूथ एज कॉक्रोचीस एज वेल एज टर्माइट्स। आनी हे कॉक्रोचीस आनी टर्माइट्स कितें करता? दे आर डिस्ट्रॉईंग द नेशन। दे आर म्हणजे ते देशाक पोखळ करता, म्हणजे ते एंटी इंडिया एलिमेंट्स कशें ताणें तांकां हें करपाचो, लेबल करपाचो प्रयत्न केला। आनी कॅप्शन दिला, सेव द नेशन। म्हणजे ह्या युथा कडल्यान आमचो देश वाचोवपाक जाय अशें ताणें ह्या पोस्टांच्यान एक मेसेज दिल्ली आसा। वॉट इज दीस? यू हॅव क्रिएटेड, यू आर इन्सायटींग द पब्लीक अगेन्स्ट दीस यूथ। तुमी ह्या युथाच्या अगेन्स्ट एक द्वेषाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आणि बिकॉज ऑफ दीज यूथ हू हॅव ऑलरेडी फेस्ड एसॉल्ट फ्रॉम द पुलीस, तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर। सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेन्स्ट इन्सायटमेंट ऑफ पब्लीक आनी स्प्रेडींग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटींग सोसायटल डिसहार्मनी। सो त्या सेक्शनचा अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा। भारतीय लूटमार पार्टी म्हणटा हांकां आयज जे ह्या डबल इंजीन सरकारान जे चल्ला ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। कशें आमच्या युथांक दिल्लीन मारहाणी केली, तेंची रक्तां काडली, कशें तांकां मोलेस्ट सुद्दां केले, बडये खिळे लावन सुद्दां कशें तांकां त्रास केले। हे जे यूथ आहात ते कोणा खातीर? आमच्या गोंयच्या युथा खातीर झगडटात। सो आमचो गोंयचो यूथ जो आहा तो आयज जागृत जाल्लो आसा आनी हांकां BJP जे हिटलरशाही सरकार आहा तांकां बूथ शिकोवपाक तयार आसात। आनी हिटलराची कशी दशा जाल्ली तशी दशा ह्या भारतीय जनता पार्टीची जावपाची आसा। ह्या भारतीय जनता पार्टीन आमचे जे युथाचे भुरगे यूथ आसात तांकां कॉक्रोचूच न्हय, टर्माइट। आनी काल एक टेलिव्हिजनान हे पळयतालो हांव न्यूज, टेररिस्ट सुद्दां म्हटले ह्या भारतीय जनता पार्टीन। हेजो जो हे आसा ते आमच्या गोंयच्या युथान नोंद घेवची आनी येता त्या इलेक्शनान तांकां सारके बूथ शिकोवपाचे। कित्याक हो नरेंद्र सावयकर आहा जो आमच्या भुरग्यांक टर्माइट आनी कॉक्रोच असो नेम प्लेट दिता, ताका आयज आमी पणजी पुलीस स्टेशनार येवन तेजी FIR करपाक रिक्वेस्ट केला पुलीस स्टेशनार। आनी त्या 3 दिसां भितर तेजी FIR जायना, तेजेर कितें कारवाई जायना, तर फुडली कारवाई आमी कितें करतले ते आमी पुलीस इन्स्पेक्टराक सांगला।